जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका पुरपे सागोरा आराधन तुका ये सर्वो दारा आराधन तुका जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सर्व दारा आराधन तुका रूपातो लिपोनासाय दैविक तुझो मोग वांटूनासाय हुंड्या रूपार तू लिपोनासाय दैविक तुझो मोग वांटूनासाय कृपेन तू आमकां नेटोनासाय पुवी सांगा तुझो दिवो नासाय कृपेन तू आमकां नेटो नासाय पुवी सांगा तुझो दिवो नासाय जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका गडबोंडारा आराधन तुका हुंडो सोम्यान तू जिविताचो आत्मी जिवीत आमकां लाभोसो हुंडो सोम्यान तू जिविताचो आत्मी जिवीत आमकां लाभोसो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पुवीत इंडान आपल्या एकवटांचो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पुवीत इंडान आपल्या एकवटांचो जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा
येसळवणारा आराधन तुका. मोगाळ भाव आनी भयणी, ह्या पवित्र थळार जेजूचे दैवीक संगातपण जोडचे खातीर जेजू मोग अनुभव करचे पासोत सोम्याक आमी खरेंच भेटचे खातीर हांगासर आयल्या. हे आराधन सुरू करता आसतना मिसांत आनी नोवेनांत वांटिली जाता आसतना कशेंय सोम्याचो साकर जायतीं वर्सां पापा जावन पवित्र सभे सोलोन वेल्लो, आज एक वर्तो सांत जावन परजल्लो, बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन आमी मागया. सर आमचे हात उबारुया, ह्या आराधन आमकां आमी समर्पण दिवया. आमी उलो केलो सोम्या मोगाळा आराधन तुका, त्या सोम्याचे नांवी आमी हांगासर आसा. मोगाळ भावा आनी भयणी, आमकां आमी एक घडीभर आमचे जिवीत समर्पण दिवया. सगळें एका वराचें आराधन मीस आनी नोवेन भोव त्या रितीन करूंक सोम्या म्हाका तूं फावो कर. ह्या आराधन सुरवेर तुका हांव म्हाका समर्पण दिता. जशें तुजें साकरा जुवां पावल दुसऱ्यान आपले सगळे जिणीभर संतोष समाधान दैवीक शब्द शांती सगळ्या संवसारभर विस्तारायली, तशें आमी त्याच मोगांत त्या सेवेन त्याच स्पिरितांत त्याच मिसांवान आमचें जिवीत खंयसर आसा थंयसर आमी समर्पण दिवच्याक आमकां तूं आयती कर. आमचे उबारिल्ले हात सदांच पयले सेवेक आमी गोळसूंक, आमचे उबारिल्ले हात आमी सदांच तुजे चरणी आमी संभ्रमूंक, आमचे उबारिल्ले हात सदांच खलतेपणाक सोंसणिकायेक बोगसेन्याक आमी आदारसून चलोवंक आनी वेलेच्या गरजांक वापरूंक. सोम्या म्हाकाय तुजे साकरा जुवां पावल दुसऱ्या बरी गळची आनी म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता. सर आमी व्हडल्या थाळ्यान आमकां आमी समर्पण दिवन हालेलुया म्हणून सोम्याचे तऱ्यांनी आमकां समर्पण दिवया. आनी त्याच सोम्यातान आमी दैवी कृपा ह्या आराधन सुरवेर आमी मागून घेवया. तो सोमी आमकां सगळ्यांकी उंच भरतलो आमच्या जिवितांत वयर येवंक आनी सांगात आमी आमी भावार्थान जियोवन सताक साक्षी जावंक आमच्या ताच्या साकरा आमच्या मोगाळ पापा भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्या मारिफात आमकां मजत लाभतली. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या ह्या घडये म्हाका तुका समर्पण दिता. घे म्हजें जिवीत तुजे चरणी घे आनी आमकां तुजे कुशेक समर्पण दिवंक तुजे कुशेन चलोवंक एक कलतें जिवीत सदांच हांवें क्रिस्तांवपणान जियोवंक जशें पवित्र स्नाना मारिफात तुवें म्हाकाच भेटोवच्या कापोवन दिल्लें आनी त्या स्नाना मारिफात तुवें म्हाका पवित्र केलोय आनी तुकाच हांव नेसोवंक कारण जालां. सोम्या तर आज म्हजें जिवीत तुका हांव समर्पण दिता. ह्या पवित्र तळार ह्या पवित्र आल्तारी मुखार हांव म्हाकाच तुका समर्पण करता. सोम्या जे दैवीक दर्शन म्हजें जिवीत परिवर्तन करून दी. जे दैवीक दर्शन मारिफात म्हाका तुकाच समर्पण पण सोलोवंक आदार मेळो दी. हो एक घंटेचो वेळ म्हाका करसून जियोवंक प्रत्येक म्हज्या जिवितांत येवचे सर्कस नस येता आसतना तुजेर हांव विश्वास दवरून जियोवंक तुजे पात येवन जियोवंक म्हजे कुटुंब सदां संतोशान हांवें संभ्रमूंक एक आचारान जावन संभ्रमूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या जिवितांत येवचे सर्व घडितां तुका विश्वासपणी चलोवंक म्हणल्यार हांव समजून घेवन दादोसकायच्या वाटेन चलोवंक म्हाका तुकाच घे म्हणून आमी मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. येसडोंडारा आराधन
तुका स्वाती जेजू थंय आमी आसलो सोदया त्या सोम्या थंय आमकां कोणाक दुसऱ्याक न्ही मगर सोम्याक भेटोवंक आमकां आमी आयती करया कोणूच दुसरो ना सोम्या सांगात सोम्याचो मोग सोम्याचें एकवटपण सोम्यान आमकां दिल्लो उलो ताचेंच जिवीत ताचेंच मिसांव ताचेच वाट समकन हे सगळें आमी मोगाळ भावा भयणी घेवन चलता आसतना आमकां दुसरो कोतींच ह्या संवसारी सांगातपण आमकां गरज ना सोम्याच्या सांगातपणाक लक्ती करून कोण साध्य ना पूण त्याच देखीन आमी सर्व सांगातपण आचरण करूंक सर्व सांगातपणांत आमकां आमी जियोंक आमी शकता जर म्हाका ह्या संवसारांत सोमी नाका पूण हेरांचे सगळें सांगातपण जाय म्हण आमी जियेल्यार तें निर्फळ जाता सोम्याच्या सांगातपणा सांगाता आमी सगळें सांगातपण आमी घेवंक आमी शकता त्या सोम्यातय आमकां आमी घेवया तो बरो गवळी आनी आमचे जिणयेचो एकच तो थारो जावन आसा हेंच आतां आमी एक चरणांत गावया स्वातीक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वातीक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू गवळी बरो तू आमचे जिणयेचो एकच तारो सोम्या जेजू तू गवळी बरो तू आमचे जिणयेचो एकच तारो सकट सांगात म्हणया जेजू मोगाळा वडा ताळ्यान आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा ताका सारा दाखवो आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका येसडोंडारा आराधन तुका सर आमी बसया मोगाळ भावा आनी भयणी जिच्या शिसांनी म्हळें सोम्या तूं आमचे सांगता आसो तूं हांगासर राव आनी उपरांत सोमी तांचे सांगता आसोन तांच्या जिणयेंत तो प्रवेश जाल्ले बरें तांकां घडलें दैवीक शब्द आयकून ते म्हणाले तो आमचे लागीं उलयता आसतना आमची काळजां पेटलेली बरी जालीं तशें मोगाळ भावा भयणी सोम्या सांगता रावता आसतना आमकांय सोम्याचो सांगात एक तरान आमची काळजां पेटलेली बरी जाय तर आमी कितें करी जाय आमकां सामी चिंतना मनान आमी समर्पण दी जाय आमी बेटोवची ती मिसां जावं प्रतोडो नियाळ करया उपरांत जायते पोटी आमी विविध संगतींनी आमी सगळें गामान शीत आमचें मन आमचें जिवीत सगळें दिता आमी पूण जायते पोटी एक वर्थी बलिदान जावन आसा मिसाचें ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमचो वांटो कसो आसा तोडो आमी नियाळ भावार्था कुशीन आमी करता आसतना करया आनी हें जावन सोम्याचें सांगातपण हें जावन सोम्याचें जिवीत देखून जेजू म्हणटा आमकां हे परत आनी परत म्हज्या उगडासा करा जर तर मोगाळ भावा भयणी परत आनी परत आमी उगडासा करिना जाल्यार आज येवकरीस जेजू हांगासर आमकां दवरूंक जातो ना परगट रितीन आमकां येवकरीस तें पुरशांवूय करूंक जायना जर तर मिसाचें बलिदान ना थंयसर पवित्र येवकरीस्त थंयसर पवित्र करूंक जायना मीस नासतना पवित्र करूंक जायना देखून आमी सोम्याक आमी आराधन करया सोम्याक आमी अर्गां दिवया कित्याक हें वर्तन देणे आपणाक ताणें मोडून समर्पण केल्लें मरिफत कशें कुर्साचेर ताणें केल्लें समर्पण तेंच जावन आसा तशें बलिदान देखून जेजू म्हणटा न्ही माना ब्रेस्तार दिसा शिसांक थंयसर पयले मीस थंयसर भेटयता आनी म्हणटा परत आनी परत हे म्हज्या उगडासा करा
परत आणि परत देखून आम्ही परत आणि परत हांगासर येता परत आणि परत ह्या पवित्र येवकरिस्त मार्फत क्रिस्त थंय आमी भेटता परत आणि परत आमच्या जिवितांत ताका स्वागत करता तर आतां हांव थोडो वेळ आमी त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया जायते पटी आमकां कळी जायना अर्गां काले दिवची खंय सर आमकां कालें म्हणून बघना आमकां कालें कळीच जायना आमकां दिल्लें जिवीत दिसेक वर्तें देवाक अर्गां दिवंक समर्पण करूंक एक आदार एक बुनियाद एक फाउंडेशन आनी ह्या बुनियादीचेर बांदून हाडलें जिवीत हर एक घडी हर एक दीस हर एक संदर्भार आमी अर्गां दिवंक फावो हें जावन आसा क्रेस्तकाय ही जावन आसा क्रिस्तांवपणाची क्रेस्तकाय आनी हें आमी आचारान करीत जाय देखून आमी जायते फावटी आचारान संभ्रम शब्द करता मनशान जिवीत आचारान वा संभ्रम करिना ताच्या जिवितान संतोश ना कशी आमचे एक घरा एक काजर जाता आसतना आमी संभ्रम म्हणटा आमी एक घरा एक कार्य आसा घरा एक व्हड एक कार्य आसा संभ्रमता सोम्याचें येवकरिस्त बलिदान आमच्या जिवितांतल्या हर एक संभ्रमाच्या की जावं 50 वर्सांचो जिवीत असो दीस वा 500 वा 100 वा हेर जिबल्यो खंयच्याकी बुनियाद येवकरिस्त देखून आमी येवकरिस्त मार्फत आमी हर एकाकी मेट करता पयलें येवकरिस्त मागीर रेस्पेराचे काजाराचें फंक्शन पयलें रेस्पेर पयलें जुबलेवाचें मीस उपरांत आमी संभ्रम कित्याक येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां एक सक्कट फावो करता हे संतोश आमी संभ्रमीत जाय देखून हो थोडो वेळ आमी अर्गां दिवया त्या येवकरिस्त मार्फत कितें बरेंपण जालां येवकरिस्त मार्फत सोम्यान आमकां कशें बरी भलायकी दिल्या येवकरिस्त मार्फत आमी कशें सोम्याचें अमोलीक रगत आनी ताची दैवीक जिवीत दिवची सदां बाळची आसली ताची जिविताची ती जिवीत दिवची आसली ताची कूड आमी सेवल्या ताचें मांस आमी केलां हें जावन आसा दैवीक खाण आमी म्हणटा जेजू म्हणटा मान्ना केलें तांणी आनी तें मरण पावलें खाली पोटाची भूक मात थांबली पूण जे हांव कितें दिता तें मान्ना न्हय सांजू हांव सवांजेल 6 आनी 7व्या अध्यायान आमकां पळोवंक मेळटा तें मान्ना न्हय तें एक ब्रेड न्हय बगर हांव कितें दिता तें म्हजेंच मांस जो कोण हें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता इज इन मी म्हजे थंय आसा म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता कितले एक जेजू म्हणटा पळय हांव मात जियेता म्हणना तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता सांजू हांव सुवांचेल भोव बरे रितीन जेजू आपणाचें जिवीत आमकां समर्पण केल्ले रीत तो विवरता देखून हें जावन आसा मिसाचें बलिदान देखून मोगाळ बाबा भयणी एक घडी भर दोळे धांपया उगड्या सकाळी कितें जिजून म्हजे थंय बरेपणां केल्यांत हा सकाळीचो दीस आमी चिंतलां फाल्यां हें काम करी जाय जर हांव उठून जर हें काम कोणें करचें आसलें देवान हें दिल्लें बरेंपण म्हज्या भुरग्यांक येवच्या वर्सा ह्या व्हडल्या इस्का लागीं घाली जाय देवान करपा दी जाय जर तर आमकां फावोच जायना जाल्यार खंयचें इस्काल सोदून दवरून कितें फायदो आज देवान तें आमकां फावो केलां मुखल्या वर्सा म्हजें घराचें बांदपाचें काम जालें मुखल्या वर्सा हांवें घराक पांय तेंगूंक आसा सोंपण दवरलां जर तर ताच्या फुडें हांवूच ना जाल्यार तें घर कोणाक हें सगळें चिंतूंक गेल्यार हर एक जिविताची घडयो आमच्या जिवितांत एक येदो पर्यंत वाहन नातलें एक वाहन जाय जाय सगळीं वाहनां चलतात म्हज्याय घरांत एक वाहन येवन रावत जाय हांव चिंता ल्हानगी व्हडगी पोरनेगी वा नोवें पूण जे देवान जर तर ती घडी फावो करिना तर हांवें केल्लें सोपन कोणा खातीर त्या पिशा ग्रेस्त मनशाची ओपारी बरी जावंका तो सगळें मोन घालता आनी निमाणें म्हणटा मोगाळ बाबा भयणी हांव सगळें म्हजें बांदून जालें सगळें म्हजें कोठारां नवीं जालीं आनी सगळें म्हजें धन धीर तातूंत भरून दवरलें आनी हांव म्हाकाच म्हणटलो कितें म्हणटलो हे ग्रेस्त मनशा अदृश्टवंत मनशा तोच ताकाच म्हणटा अदृश्टवंत मनशा तुवें सगळें करून जालें खा पिये आनी गम्मत कर ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी म्हणजे खा पी आनी गम्मत कर 4 वखद सिस्टम जर आनी त्याच दीस ताका आवाज आयकता ए पिशा तुवें सगळें करून दवरलें जर तर आयच्या दिसाचो ज्यूस गेलो हें करून दवरलें कोणाक देखून तें ग्रेस्त पिशाची ओपार म्हळां देखून आमचें जिवीत अशें जावं आमी उगडा साखडया आमची सगळीं देवान केल्लीं बरेपणां आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबाचो आदार
आमच्या कुटुंबात जाल्लें बरें पळोवन एकवटू संगत पळोवन हे सगळें देवान दिलें वर्तीक रेस्त काय जर तर हें सगळें आसा समाधान भलायकी आसा आमचें थंय ओट दनदिरवें आसा आनी तें पुंजयलें दनदिरवें कितें म्हजी भलायकी म्हजें कुटुंब म्हजें सर्वस्व पयले सुवातेर आमी अर्गां दिवया हो वेळ फावो केल्ले पासत तुमची जबाब जावं दी अर्गां आनी ओगलाप तुका आसुमिया जेजू म्हाका बाबा भयणी जेजू थंय आमी आसा जेजूच्या हजरपणांत आसा जेजूक आमी अर्गां दिवंक आमी कितेंच रितीन सुरात करूंक ना ओडथाळ्यान आमी म्हणया अर्गां आनी ओगलाप तुका आसुमिया जेजू आयच्या पवित्र जाग्याक हांगा पोंथळाक येवंक फावो केल्ले पासत तूं वेळार येवन ह्या आराधनांत वांटेली जावंक तुवें फावो केल्ले पासत तूं हांगा सदांनी ती देव तेंपलो उक्तें दवरून दैवीक अनुभव जोडचे खातीर हांगासर जायते ह्या जाक धर्मेकां सेवा दिवन आसा तांचे पासत तूं आमकां सदांच भावार्थाची वाट धरच्याक खंयसर आमी वेता थंयसर आमकां अर्येक देव तेंपलांत स्वागत मेळटा देखून ह्या अर्येका पवित्र जाग्यांनी तुजेंच हजारपण आसा देखून तूं ह्या पवित्र येवकरीसान तुकाच तुवें हांगासर आमकां उक्त्यान प्रगट केलाय देखून तूं त्या येवकरीसांत आपणाक लिपयलाय देखून त्याच येवकरीस्त मारिफात म्हजें जिवीत तुवें जिवें तबेरनाकल जावन रुपीत केलाय देखून म्हाका सगळें म्हज्या जिवितांत तुवें येदोळ पर्यंत सांबाळन आनी तशेंच बऱ्या जिविताच्या देण्यांनी नेटयलाय देखून म्हाका म्हज्या कुटुंबांत आवय बापय सांगाती आनी सांगातच भाव भयणी भुरगीं बाळां अशें जायतीं देणी तुवें दिवन सांबाळ्ळाय देखून म्हाका मुखास आदार मेळच्याक म्हजें कुटुंब आसा देखून आमच्या युवा भुरग्यांक बरें काम बरें शिकाप मेळ्ळां देखून आमच्या नेणट्या भुरग्यांक बरें इस्कॉल विंसून काडूंक तुवें फावो केलां बरें इस्कॉल देणे तांकां मेळ्ळां बरीं शिक्षकी मेळ्ळ्यान बरे रितीन वाडोवन आसा देखून हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू मोच्या काळजा हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजा आमकां बरी भलायकी दिल्या देखून हरये काळी आमची पावलां सांबाळून वेल्यान देखून आयच्या दिसाचें पयन आमचें सुगम केलां देखून चडच्या बांद पासून आमकां राखून वेलां देखून आजकाल हरये कडेन रानवट मन जात प्रत्येक चिरात येत आसलें वा वागात आसलीं मन जात भिरांकूळ मन जात आमच्या गांवांनी सगळ्यांनी तेणे दिसून येतात ह्या संदर्भांनी आमकां आजून सांबाळून वेलां देखून आमकां हरयेक लागीं आमचे निर्धार घेवंक फावो केलां देखून आमची सगळीं कार्य वा कुटुंबांतलीं बरेंपणां बरीं फालीं बऱ्या रितीन आमकां आचरण करूंक तुवें फावो केलां देखून आमचें कितें अर्गां उरलें आसात ओडथाळ्यान आमी उसारुया अर्घां आनी ओगलाप तुका आसुमिया जेजू 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 कष्टांत आनी सुखांत तुवें अर्घां आनी ओगलाप तुका आसुमिया जेजू कष्टांत दुखांनी तुवें आमकां सांबाळ वेल्ल्या खातीर आनी अर्घां आनी ओगलाप तुका आसुमिया जेजू अर्घां आनी ओगलाप तुका आसुमिया जेजू
Arcane o glaptuca sumia Jesu. Arcane o glaptuca sumia Jesu. Ao jei म्हणता Jesu. Ao jei म्हणता Jesu. Ao jei म्हणता Jesu. मोच्या काळजा. Ao jei म्हणता Jesu. Ao jei म्हणता Jesu. Ao jei म्हणता Jesu काळजा. इतल्या वोट संख्या हांगासर आमकां समेस्तांक 1000 जावंक फावो केल्ले पासून तूं आमकां सगळ्यांक तुवें मोगान हांगासर स्वागत केलां देखून नांव फावो जाल्यार रे म्हाका तुवें तुजो सुकन दवरलाय देखून मुखारशी Arcane o glaptuca sumia Jesu. 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 मुखार बाबा भयणी सर्व उबे रावया आमकां कितें भोगुल्लें आसा आनी कितें सांगचें आमी चिंतुल्लें आसा आमच्या काळजा कुंडार जायते अर्गां उले आसात ते सोबीत रितीन कशें कळे गुंथतात बांदतात आनी झेलो करून आमी अर्पण करता तशेंच आमचे एक अर्गां उलय कंथार मारिफात त्या सुताक बांदून सोम्याक आमी सडोवया सोम्याचे सोम्याचें थंय आमी शहरांनी ते समर्पण दिवया आनी आमचे एक अर्गां वलय ह्या गितां मारिफात थाळयो पेटून सोम्या जयकार गावून गायत आसतना ते कळोवनी आसा जे कोणाक कोमसार जावंक आसा कोमसार जाय जे चिंतना ते कन याजाक थंयसर तुमचे त्या सेवेक थंयसर आयतो आसा जाय घर कोणाक कुमसार जावंक आसल्यार बेगीन कुमसार जावन उपरांत आराधनाक सांगाता मेळयेत गीत गावया तुका सोम्या आवर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सुरसून नांव वाडटा तुका सोम्या आवर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सुरसून नांव वाडटा सूर्यो संतारा उजवाड पावता अंतर तुझे महिमेंती भरता सूर्यो संतारा उजवाड पावता अंतर तुझे महिमेंती भरता रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव तुका सोम्या आवर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सुरसून नांव वाडटा नावडता तुका फुलां फळां वागणटा तुका मनशां बाळां नावडटा तुका फुलां फळां वागणटा तुका मनशां बाळां रस्ता तू रस्ता
तुझे नाव पवित्र जाऊं गावनगाव रचणार तू रचना तुझे नाव पवित्र जाऊं गावनगाव तुका सोम्या आवर्गांनीता तुझे विचित्र त्यानी याळता तुझो दैवीक मोग प्रगटता तुका सदां सरसून आवडटा तुका सदां सरसून आवडटा तुका सदां सरसून आवडटा मोगाळ बाबा भयणी आमकां समी आयती करया आमकां समी आयती करया दैवीक शब्दाचो प्रेरण जोडचे खातीर देव जावन आसा आमचो रचणार आमचो पोसणार आनी सांबाळणार हे ती थोडे मिसांव त्रिंदाद करता ती थोडे मिसांव देव बाप रचता देव पूत पोसता आनी पवित्र आत्मो सांबाळटा तिगी जण सांगाता मेळून एक देव एकच रितीचे कामां ती करतात पूण ते जण तरी एक देव जावन आसा एकूटाम जावन आसा देखून आमी त्रिंदाद म्हणटा ट्रिनिटी म्हणटा एकूटाम जावन आसा देखून हेंच जिवीत आमी एकूटाम जावची येजय आमी हांगासर येताना आमचें एक विस्तरलें कुटुंब जाता आमच्या घरा वयता आसतना आमचें एक वैयक्तीक कुटुंब जाता आमच्या शेजारा वयता आसतना तें एक सामाजीक एक कुटुंब जाता आमच्या वाड्याक येता आसतना तें एक ल्हान क्रिस्तांव कुटुंब जाता अशें विविध नमुन्याची नांवां वेगळीं वेगळीं पूण अर्थ एकच कित्याक आमकां आसो देव एकच देखून हें आमी एकलीं संभ्रमता आनी हें जावन आसा आमकां दिल्लें मिसांव देखून आमी वांटे फांटे करूंक न्ही बगार फांटे जाल्लें तें एकवटीत करूंक आसचें देखून जेजू मागता बापा लागीं सोम्या ते सक्कड एक जावं कशें एक जावचें शांतेन कशें एक जावचें समाधानेन कशें एक जावचें बोगसण्यान कशें एक जावचें आमकां दिल्या मिसांवान हें जावन आसा आनी तें एकवटचें सांगाता हाडचें काम जावन आसा पवित्र आत्म्याचें जानवायेचें काम जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देखून जेजू म्हणटा घेयात पवित्र आत्म्याक जांची पातकां तुमी बोगशिता ते बोगसतलीं आनी जांची पातकां तुमी बोगशिनात ती बोगसचिनात देखून हें तें देणें आमकां मेळ्ळां पवित्र आत्म्या मारिफात कृपेचें देणें देखून पाऊल म्हणटा देवाची कृपा आसल्यार म्हजे थंय आसल्यार पुरो देखून कृपा आमचे निरंतरी आसा आनी हर एक सक्रामेंत आमी घेता पवित्र आत्म्याची नांवी आमी घेता क्रिस्त जावन आनी हर एक सक्रामेंता मारिफात आमी देवाची कृपा दिसा पावलान प्रगट केलेली ती कृपा आमी जोन घेता देखून कृपेचो सागर पवित्र आत्मो आमी म्हणटा कृपेचो सागर देखून मोगाळ भावा भयणी देवाचे उतर तेंच तोच जेजू आमकां ह्या उतरां मारिफात देव उलयता तेंच पवित्र आत्म्याचें देणें आमी आपणावया जेजू ह्या संवसारी ताचें मिसांव संपलें सर्गी सोडून वयच्या पयलें तो दिश्टीक पडले वेळार म्हणटा हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना तुमकां पाराक्लिता धाडटा म्हणटा तुमकां एक मजतदार तुमकां सांगातपण दिवचे खातीर तुमचे सांगाता आसचे खातीर तुमचे सांगाता वावुरचे खातीर हांव हे मजतदार धाडटलो आनी तो जावन आसा परक्लेत पवित्र आत्मो तेच पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड म्हणून आतां आमी मागुया तेच जेजू आमकां ताणें बसयलां हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना तोच पवित्र आत्मो आमचेर येतलो पेंतेकोस्ता दिसा आयलोलो तोच पवित्र आत्मो थंयसर उज्याचे जिबे रुपार दिसलोलो तोच पवित्र आत्मो प्रशांत उक्त्या वातावरण आसलो नितळ उदकांत आसलो आनी त्या सगळ्या पृथ्वेंत आसलो तोच पवित्र आत्मो तुजे थंय म्हजे थंय आतां देवून येता पवित्र आत्म्याक आमी मागून घेवया मागे आमी धाड तूं पवित्र आत्म्याक धाड सोम्या आमचेर धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर बापा धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक
धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर बापा धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर बापा धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर आत्म्या ये म्हज्या मंदिरांत आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये हांव वाशेतां आत्म्या ये हांव राखून आसा मोगाळ बाबा भयणी तुज पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवं त्याच पवित्र आत्म्याची मजत आमचेर फांकूं तीच कृपा 12 फळां 7 देणी आमचे निरंतर येवं तुजो नीज अर्थ आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत चड तोड जावंक पुरो सोंसणीक जावंक पुरो माया मोग जावंक पुरो विविध देणी आमचेर फांकय पवित्र आत्म्या तुज्या त्या 12 फळांनी 7 देण्यांनी आमकां तूं नेटय आनी आमचेर कृपेवर कृपा गळोवन येवं दी ही घडी तूं पवित्र कर दैवीक शब्द म्हज्या जिवितांत हांव घेवंक वेता आतां म्हज्या जिवितांत ते सदांच फळ दिवं दी जावं पुरो म्हज्या तालंता प्रमाणे 100 वांटे जावं म्हज्या तांकी प्रमाणे 60 वांटे जावं पुरो म्हज्या तांकी प्रमाणे वा म्हाका कश्ट दोन हांव 30 वांटे पूण केदीस म्हज्या जिवितांत कांयच जायनासतना निर्फळ जावं सोडिनाका म्हाका कितेंय जावं 30 60 वा 100 ते तुवें दिवचें देणे पूण म्हाका फळ दिशें कर सोमिया म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिविताच्या हर एका वाटांनी म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कामांत म्हज्या जिविताच्या हर एका पावलांनी तूं म्हाका फळ दिशें कर हांवें करच्या वावराचो फळ निरंतर पळय म्हजो वावर तूं फळ कर म्हज्या वावराचो फळ ते हांवें घडचो न्ही हांवें रुता करचो न्ही हांवें ते रचचो न्ही म्हाका तुवें दिवचो तो वावर म्हजो पूण फळ दिवचो तुवें सोमिया ह्या घडये पवित्र आत्म्या म्हजे थंय धाड दैवीक शब्द आयकून ते घेवन म्हज्या जिवितांत जियोंक आनी त्या मार्फत हांवें म्हज्या जिवितांत हांवें फळ दिशें कर म्हूण सांगून आमी गावया देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचेर जेजू देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचेर ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचेर ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचेर धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर हालेलुया 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 मोगाळ बाबा भयणी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमी आसांव पवित्र आत्मो आमचेर ह्या घडये एकल्यान थंय आसा पवित्र आत्म्याची असरपणू आमच्या मुखामळार फांकूं आमचे थंय रास करूं आनी आमची काळजां उक्ती नितळ आनी निर्मळ करूं आमेन आतां आमी देवाचें उतर आयकुया पावलान एब्रेवकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें 11वो अध्याय ओळ 1 तावन
भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवोसन आसाव त्या संगती सोतारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले. देवान आपल्या उतरा वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टीक पडटा तें सगळें दिश्टीक पडनातल्या तावन उपसलां म्हणलें सत भावार्था वरवींच आमी समजून घेता. भावार्था लागून आबेलान कायनाच्या प्रास वर्तें बलिदान देवाक भेटयलें. ताचे वरवींच ताका नितीवंत म्हूण काडलो आनी ताची भेटोवणी आपणाक मानवली म्हणून देवानच साक्ष दिली. तो मरून गेला जाल्यारय ह्याच भावार्था लागून तो अजुनूय उलयत आसा. भावार्था लागून आपणाक कळीत नातल्या पूण फुडें घडोवंक आसलेल्या संगती विशांत देवान सत्राय दिल्ल्या वेळार नोयेन देवाक सत मानलो आनी ताच्या उतराक पाळो दिवन आपलें घराणें बचाव करूंक एक थारू बांदूंक लागलो. हाचे वरवीं संवसाराचेर ताणें क्यास्तीचें फैसल वाचलें आनी भावार्था वरवीं मेळटा तें नितीवंतपण तेणें ताका फावो जालें. भावार्था वरवीं अब्रामान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशें मेळचो आसलो तो त्या गांवाक वचोंक तो भायर सरलो. आपलें खंय वेचें म्हणून ताका कळीत नातलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवाक एक परदेशी कसो एक तंबन तो येयलो. देवाची तीच बासवणी घेतल्या इजाक आनी जाकोबाकय अशेंच जियेलें. कित्याक देवान येवचिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडल्या शारांत जियोंक अब्राम राखून आसलो. देवाचें उतर हें देवाचें सर आमी बसया. मोगाळ बाबा भयणी, मोगाळ बाबा भयणी, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हांगासर आसाव. घरा गेल्लेंस हेब्रेवांक बरयल्लो पत्र 11वो अध्याय दयकर्न खान वासा. 11वो अध्याय हांवें थंयसर 3 पॅराग्राफ कितें आसा ती मात्र हांगासर परगट केली कित्या वेळाचो अभाव. भावार्था खातीर आतां आमी 3 हांगासर गणितां वाचलीं. थंयसर कोण आसलो पयलें? थंयसर कोणाची काणीक? आबेलाची. वेरी गुड. आबेलाची. दुसरें कोणाचे विशय आयकलें? थंयसर अब्रामाच्या पयलें नोएक आनी तिसरें थंयसर अब्रामाक. हांवें विसरून 3 वाचलीं. ताच्या मोदें आनी दुसऱ्यो गणितां मस्त आसात. पयलें जावन आसा हांवें आबेलाक थंयसर आबेलाची गणीत थंयसर परगट केल्लें आतां. आबेल मोगाळ बाबा भयणी, थंयसर 2 जाण भाव आबेल आनी कायन. आजकाल जायतीं कुटुंबां कांयना बरीं जावन थंयसर कश्टन आसात. कांयना बरीं जायतीं कुटुंबां आजकाल जायतीं कुटुंबां आसात. आमचेच कुटुंबान आसूं पुरो, आमच्या घरांत जायचें म्हणना पण आमचेच कुटुंबांनी आसूं पुरो. विस्तरलेलें कुटुंब, भावाचें, भयणीचें वा ताचें हाचें सगळें व्हडलें कुटुंब. आजकाल जावं वांट्याक वचून, जावं आस्तीक वचून, जावं कितें एक माडा खातीर गी ताका गी हाका गी, जावं ल्हान संगतींनी आमचें हें जालां जिवीत. देखून हांगासर उल्लेख केल्लें बऱ्यो संगत्यो मात्र हांगासर उल्लेख केल्यात ह्या गणितांनी. तेंचें कांयनाचें नांव साडू ना, आबेलाचें मात्र ना. कित्याक तेंचें आबेलान भेटयल्ली काणीक देवाक मानवल्ली आनी देवान साक्ष दिल्ली म्हणून हांगासर सांगलां. देवान साक्ष दिवची म्हळ्यार तुमी चिंता एक वर्तें न्ही गे, देवान साक्ष दिवची. देखून कांयनान तें केल्ल्या वेळार देव ताका सवाल करन विचारता तुजो भाव खंय आसा. देखून देवान ताची काणीक मानवल्ली म्हणच्याक थंयसर देवाक ती मानवली आनी हाची काणीक थंयसर सुकणी येवन खातात. हाका राग येता, देखून मोस्त्रान तो जिवेशी मारता. आजकाल पेपर कान वाचा, भावान भावाक जिवेशी मारची, घोवान थोडे कडेन बायलेक जिवेशी मारची, बायलेन थोडे कडेन घोवाक जिवेशी मारची, भुरग्यांनी आवय बापूय जिवेशी मारची. फकत एकच संबंदा खातीर वा आस्ती खातीर दोनूच हेन्नू होन्नू मन्नू ह्या 3 खातीरच
झगडें आदितान जालें रायाच्या काळार जाल्लें ताकाच आतांय जाता ताकाच देखून आमचो भावार्थ दृढ सांबाळूंक जाय. आनी थंय कानीक म्हणटा आसतना हांवें ओडोक सांगलें मिसाची थोडी समजणी आमकां आसूं जाय. मिसान प्रमुख जावन 2 वांटे पूण विस्तारलेले आमकां नियाळाक 4 वांटे आसात मिसांत. पयलो वांटो जावन आसा मगाळ भावा भयणी. पयलो वांटो जावन आसा मिसाची प्रवेशाची रीत. जायते बरी आमी चिंता हांव इल्ले वेळ जाल्यार व्हरना म्हणजे गाडी आसा 5 मिनटान पावता देखून 5 मिनटाच्या टायमार हांवें मीस सुरू जावच्या वेळार भायर सरचें 5 मिनटां लेट व्हरना शर्मा पावलें जालें म्हणून ना. प्रवेश गितांत म्हणजे प्रवेशाची रीत जाता आसतना प्रवेशाची रीत म्हणून तांचो जायती वांटे आसात. ह्या जाग आयताराचें मुख्य दारवटेतान इगर्जीच्या आल्तारी कुशीन पयन करता कितें थंय हांगा येवचें पयन भोव मोठवें पूण अर्थ आसा. देखून इगर्जेंत एक संभ्रम करता आसतना रेस्पेर जावं पुरो वॉल जावं पुरो वा कितेंय करता आसतना थंय तावन पुरुशावर येतात. कारण कालें थंय इगर्जे भायर एक आमचो संवसार आनी इगर्जी दारवटो म्हळ्यार आयती जाल्ली पर्जा सर्गी वचोंक आयती जाल्ली पर्जा. थंयतान आमी हांगा आल्ताच्या मेटा पर्यंत आमी चलचें म्हळ्यार सोम्याची मीस हांव करूंक हांव आयतो जालां देवाचें उतर हांव घेवंक तयार जालां आनी हांगासर मुखार रावचें. आनी हें जावन आसा सर्गाचें एक निदर्शन अल्तर सडचें म्हळ्यार सर्गी. देखून की आमी सक्रामेंत घेता आसतना खंयसर आमी रावता सक्रामेंत जावं पुरो व्हडदू तशेंच थंय सकला जाता. सकला जावन उपरांत ताका मुस्ताकें न्हेसले उपरांत मागीर आल्तारी घेवचें तें मिसाच्या वेळारच म्हणजे वयर आमचें एक रेस्पेर खंयसर जाता अल्तरच्या मुखार जाता. वॉल खंयसर जाता अल्तरच्या मुखार जाता. एक मोर्न जालें तें खंयसर जाता मुखल्या दारवट्यार गी वा घरांत गी कूड बेंजार केली आनी थंयतान हांगासरान दवरले थंयसर म्हणजे तो व्यक्ती सर्गी वचोंक आयतो जाला म्हूण अर्थ वयर येवंक आयतो जाला म्हूण अर्थ सर्गी वचोंक आनी ताका आमी दिवची मिसां जावं पुरो वा मागचें जावं पुरो हें सगळें ताका पुलगुत्रींतलो ओत्मो सर्गीच्या राजा कशें वचोंक आयतो करचें म्हणजे अर्थ तो. देखून एक निदर्शन संवसारी आमचें पयन आमी करनासाव आमी पयन हारी जावन आसाव आनी आमी पयन खंयच्या कुशीन करचें. आमचें पयन हांवें केदाळ एक 2 माळयेचें घर बांदचें ताच्या कुशीन न्हय. केदाळ एक व्हडलें कार कांगून त्या कुशीन न्हय. केदाळ एक आमची आसले आस्तीसून आनी एक दुसरी आस्त कांगून तें न्हय. तें जिविताचें वांटो आमकां देवान दिल्ले देणी आमी वापरची. तें जिविताक सर्गी वचोंक ना उपकार ना खंयची आस्त बदेक सर्गी वचोंक जायना पूण संवसारी तें आसा आसूं दी तें आमकां देवान दिल्लें बेसांवां ती आसूं दी कुरपा ती. पूण सर्गी वचोंक आमकां आमचें बरेंपण आमचें कालतेपण आमचें नितीवंतपण आमी दिवचें तें एक कितें मिसां मातसो वांटो तें आमकां सर्गी वचोंक कुरपा दिता. आनी हें जावन आसा थंयच जावन आमी कुरपा जोडची. देखून एक सक्रामेंत आमी आल्ताच्या मुखार घेवचें आनी उपरांत आमी एक मेट आयतेन जाल्यार घेवंक मागीर पाटी पातकी जिणी जियोवची त्या व्यक्तीचें जिविताक सोडुल्लें. देवान थंयसर पृथ्वीचे सुरवेर 6व्या दिसा म्हूण शारत आसतना तांकां म्हळें ह्या वैकुंठान तुमकां दवरता आनी हांगासर तुमी जी येवये संतोश पावयेत तुमकां स्वतंत्र दिला. पूण एक संगत तुमी ह्या आडवरल्या रुखाचें फळ खावंक नजो. देवान तें रसीन अशें दवर येत आसलें पूण मनशाक स्वतंत्र दिलो थंयसर फ्रिडम दिलें आनी थंयसर तांणी गेले आनी फळ केलें. तांचो स्वतंत्रतानी आसलो ओगडायलो पातकी मनीस जाले लिपोवन रावले. देखून आमकांय देवान कुरपा दिल्या सक्रामेंत दिल्यात त्या मार्फत बदलून नवें जिवीत जिये जाय म्हणून आनी तुका स्वतंत्र दिलां तुवें पाताकी करयेत म्हणून म्हळ्यार करयेत म्हणून देव सांगना पूण मनीस करता. देखून आमी कितलें बरें जावं करता आमचें एक मेट खंयसर पावता हें हांगासर 2 मिनटां अर्थ न्हय. एक अर्थ निदर्शन एक एग्जाम्पल मात्र. देखून ही रीत अशी आसा खंयसरी आल्तार गुंडयेंत आसना आसचें पळया तुमी खंय इगर्ज तुमी वयर भशेन गुंडयेंत आसना आल्तार वयर आसा. थोडे पटी माळ एकन दवरले जावंक पुरो खंयचे जागो पावना म्हण ती दुसरी रीत पूण आल्तार म्हणचे हांवें हाचे मुखार लोकांत हांव एक आल्तारची वयर देखून तुमी देवाचें उतर परगट करूंक वयर येतात. सासणी जिविताची जर वळशें करूंक पयलो वांटो प्रवेश. देखून आमी केदींच मिसाक येता आसतना देखून हांव पातकी म्हणून मीस सुरू जाता. प्रवेश कितें जाल्लेंच उपरांत जाल्लेंच हांव पातकी म्हणजे हांव ना फावो सोम्या हांव ना फावो हें पेलिदान भेटोवंक. देखून हांव पातकी सर्व दिता देवा म्हणून आमी एवकरिस्ती भेटयता. दुसरें जावन आसा आमच्या जिवितांत प्रमुख वांटो जावन आसा एवकरिस्त हे आमचे दैवीक शब्द.
आमच्या जिवितांत आमी देखून म्हणजे दैवीक शब्द संभ्रम आचरण देवाचे उतर प्रकट करचे एक आचरण देखून कोणाक ते वाचूंक आसा तांणी वाचूंक येवचें न्हय ते न्यूज पेपर घरा वाचा तुमी देवाचें उतर प्रकट करूंक येवचें प्रकट करूंक देखून निमाणे कितें म्हणटात पाऊलाचें उतर म्हणटात की वा पेद्रूचें उतर म्हणटात ना हें देवाचें उतर प्रकट करतात तुमी प्रकट करचें देखून देवाचें उतर म्हणटा आसतना तें सगळ्यांक समजचें सगळ्यांक बरें नितळ रितीन आयकचें देखून आमचो आवाज आमचें उतरां आमचे उच्चार आनी सगळे बरे रितीन अभ्यास करून आमी येवन प्रकट करता आनी निमाणें म्हणटा हें देवाचें उतर द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर म्हणटा आमी देखून हें आमी देवाचें उतर आनी ताच्या पयलें हांव पद की आमच्या पाताक रडत नासतना आमी कुमगारशेंक योग्य न्हय जायते फुडें आमी अर्द्या मिसाक गेल्यार वचून कुमगारशें येता ना आमी ना फावो आमी देवाचें उतर सारकें घेनासतना थोडे शर्मा वगोच बसून कुमगार जेवचें आनी तक्षण धांवचें ना आमी ना फावो आमी सगळे मिसार आसल्या मात्र येवकरीस्तीक आमी स्विकार करियेत नंतर आमी बसून मागणें करून वचयेत हें आमी उडास दवरचें आनी तिसरें जावन आसा येवकरीस्तीक भेटोवणी येवकरीस्त हांगासर ती येवकरीस्त म्हळ्यार मोगाळ भावा भयणी ती खालच आनी तो उंडो आनी खालच उखलतना आमकां समर्पण दिसय हें समर्पण करता सोमया तुजें तें कितें जिवीत दिवचें ती मांस आनी तुजें रगत म्हजें जिवीत परिवर्तन करून दी हो उंडो एक गोवाचो उंडो तो तुजी कूड जावन परिवर्तन जावं दी आनी हें वायन आसलें तुजें रगत जावन परिवर्तन जातना म्हजें जिवीत परिवर्तन जावं दी माग जाय आमी तिसरें जावन आसा आमी करची ती मागणी आनी एक संगत्यो पयलें जावन आसा कितें म्हळें प्रवेश दुसरें देवाच्या उतर शब्द संभ्रम तिसरें जावन आसा भेटोवणी आनी ताची सांगता आमची मागणी आनी उपरांत निमाणें जावन संपणेची रीत वचून ह्या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटात हांगा भेटयलें तें मिसाचें बलिदान तें समर्पक रितीन फावो जावचें आनी संपूर्ण जावचें तुजें आनी म्हजें जियोवच्या रितीन घरा वचून बऱ्या रितीन जिये वचून ह्या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा शांती आमचे थंय आसूं जाय भायर वचून गजाली मारन वा झगडून रावचें न्हय बगार समाधान आसूं जाय हें जावन आसा जिविताची देणी देखून हें आमी आचरण करूंक आमी एकली हर प्रयत्न करी जाय देखून हांगासर आमी आयकल्लें अब्रामान भावार्थाक साक्ष दिली नोएन भावार्थाक साक्ष दिल्ल्यान तांचें जिवीत ताच्या मुखांतर परत्यान तिचें अभिवृद्धी जालें आनी आबेलाची काणिके मारिफात देव ती साक्ष जाता तुज्या आनी म्हज्या जिविता मारिफात देव आमकां साक्षीदार करता हे आमी एकल्यानी हे 4 भाग मिसाचे आमी उडास दवरचे आनी प्रमुख 2 वांटे म्हळें हांवें 2 प्रमुख एक दैवीक शब्द संभ्रम आनी येवकरीस्तीक बलिदान हे 2 तांतले प्रमुख वांटे आनी समजूंक आमकां 4 वांटे जावन थंयसर केलां देखून सगळे मीस देखून आमी जायते फुडें आतूर आमी फेस्ताक वेता वा खंयसर एक आमचेच व्हडलें फेस्त आसा इगर्जेंत थोडे आनी कांय ना कुमगार सेवले तक्षण गेलो मीस जालें आमी चिंतें ना बेसांव आमी घेनासतना अर्द्या मीस जाता देखून निमाणें बेसांव घेवनूच वचूं जाय सांतेंत खंय वेळ जाता कोण ना खंय तो सांत घालो मनीस काळींग घराक गेलो कोण ना म्हणून आमी तितले थोडे फुडें आमसरता आमी थंयसर कुमगार जालें तर दी गरज ना तशें ना सगळो 1 घंटो वा 1 घंटो इल्लें चड जावंक वेळ पूण सगळे मीस असो वांटो जावन आसा प्रवेश जावन बेसांव घेता पर्यंत आमी एकल्यांनी हे आमी चिंतीत जाय आमी भावार्थांत जिये जाय आनी आमच्या पेल्याक आमी शिकय जाय तर मोगाळ बाबा भयणी हे घडी बरसर आमी दिमी घालया आमकां आमी समर्पण दिवया सोमया तुज्या समर्पणान म्हाका तुका समर्पण दिता तुजी सांगता म्हजें जिवीत जियोंक भावार्थ समजून घेवंक आज थोडी संगत्यो मात्र एक झळक कशें म्हाका मेळ्ळी जावंक पुरो कितें जायत्यो संगत्यो म्हाका कळीत आसल्यो थोड्यो संगत्यो तांतूं इल्ल्योसो नवें जावं करूंक म्हाका समजल्यो जावंक पुरो सोमया ह्या जिणे मारिफात म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता ह्या जिणे मारिफात म्हजें सगळें सर्वस्व तुका समर्पण दिता म्हाका तुजेंच करून घे सोमया ह्या दिसा म्हाका सगळोच म्हजें म्हूण कांय चिंतिनासतना हांव करता आनी तुवें दिलें वर्तन देणें म्हूण हांव संभ्रमता आसतान म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबाक सांगता म्हज्या मोगाची सांगता म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगता हांव मोगांची येता आमी समर्पण करया मोगाळ भावा भयणी ह्या घडये आमची सगळी पिडा आशिल्ली आमी आमच्या मतीक हाडया आमची जावं पुरो आनी आमच्या कोणाय
मोगाची जावं पुरो जिवितान दोसची ती पिडा शिडा आमी समर्पण दिवया आसो पुरो डायलिसा वेची निरंतरी एक डायलिस सुरू जाल्यार ते जिविताचे आखेर पर्यंत ते कश्टांची वाट भोव कश्टांची वाट जर ते कॅन्सर ये जाल्यार जायते जाणां पिडा शिडा गूण जाता जायते जाणां गूण जायना समर्पण दिवया मोगाळ बाबा भयणी थोड्यांक हार्टाचे प्रॉब्लम आसा थोड्यांक सिराचे प्रॉब्लम आसा थोड्यांक कठीण पाट दुखीचें आसा थोड्यांक दंपरां जरोवन थंयसर दंपरांची दोग निरंतरी आसा दिमी घालूंक जायना उठोवंक जायना बसल्यार उठोवंक जायना उबे रावल्यार दिमी घालूंक जायना अशें जायते जाणां कश्ट आसा जायते जाणां आज हॉस्पिटलांत ऑपरेशनाक आयती जाल्ली आसूंक पुरो तांचे बरे रितीन ऑपरेशन जावचें पासून मागया जायते जाणां विविध नमुन्याची चिकित्से खातीर आस्पत्रेचे बागलां आस्पत्रे मॅटां सोडून देवन आसा जावं पुरो तांचे पासून मागया आमी विविध नमुन्याची कश्टांनी दुखांनी निराशपणांत आमी आयल्याव जावं पुरो ह्या घडी आमी समर्पण करया आमकां आमी समर्पण करया सोमिया तुज्या अमोलेक रक्तान म्हाका दूर नितळ कर तुज्या अमोलेक रक्तान म्हाका तूं ह्या घडये संरक्षण दी सोमिया तुवेंस दिल्लें हें जिवीत तुज्याच माना खातीर म्हाका समर्पूंक तुजे सेवेक गळसूंक म्हाका फावो कर सोमिया म्हज्या कुटुंबान आज शांती समाधानान जियोंक फावो कर सोमिया ह्या घडये सोमिया म्हजें जिवीत म्हजे सगळे म्हजे वाटो तुका समर्पण दिता संरक्षणाच्या वाटेन सुरक्षीत वाटेन मोगाच्या सेवेच्या बॉक्सांच्या वाटेन म्हाका चलोवंक तूं फावो कर सोमिया सांगून आमी मागया आनी प्रत्येक रितीन मोगाळ बाबा भयणी आमच्या एकट्याच्या बऱ्यापणा खातीर आमी मागया सोमिया म्हाका तूं आपड ह्या घडये सोमिया तुज्या कृपेच्या देण्याने म्हाका तूं बर तुज्या अमोलीक रक्तान म्हजें जिवीत तुजें स्पर्शन तें बरें जावं दी आज म्हज्या कुटुंबान वाटें जाल्लें तुज्या हजरपणान तें भरती जावं दी म्हज्या कुटुंबांतल्या सांध्या मदें आज जें मन आसता पयस जावं दी आज गोबायलांमध्ये जायते कडेन उलोवणी ना एका घरात जी येतात सांगत पडना सांगत वांटून घेवची रीत ना सांगतपणान जी येनात कितेंय ल्हान संगतीनी कितेंय ल्हान संगतीनी माणसा बुद्दीन जायते दीस उलयनास रावता सोमिया ह्या घडये तांचें जिवीत समर्पण जिवीत समर्पण केलां तांणी एकामेका आपणाक समर्पण केलां आमी दोगांनी म्हाका एक म्हूण समर्पण केलां हें जिवीत सदांच एकपणान जियोंक सांगतपणान जियोंक फावो कर समर्पण दिवया मोगाळ भावा भयणी आमच्या भुरग्यां बाळांक वडिलां थंय सदांच विश्वासीपणी जियोंक विधेयपणान जियोंक मोगान जियोंक सोम्या फावो कर म्हूण सांगून मागया आनी आमकांच आमी समर्पण करून आमकां आतां आमी गीत गावया आपड म्हाका सोमिया तुज्या कृपेन तुज्या रक्तान आपड म्हाका सोमिया सर आमी गायता आसतना दोळे तांपया आमकां आमी उगडास करया खंयसर हांव चुकोवन पडलां खंयसर म्हाका सोम्याचें आपड गरज आसा जावं पुरो म्हाका म्हज्या कुडींत दूख वा पिडा शिडा आसूंक पुरो जावं पुरो म्हज्या कुटुंबा खातीर चिंतया आनी त्या व्यक्तीक समर्पण करया म्हज्या कुटुंबांत ताणें मात बदल जाय हांवेंय बदलचे म्हणून उडास थोडे आसना म्हाकाय बदली सोमिया सामाकर सारकें कर आपड नितळ कर सोमिया आपड सोमिया आपड म्हाका सोमिया आपड म्हाका सोमिया तुज्या कृपेन तुज्या रक्तान आपड म्हाका सोमिया तुज्याच एकाच उतराण गुंजातलो तुज्याच एका स्पर्शान नितळ जातलो पातयेल्यांक उखलून धरतलोय पिडेस्तांक गुंतून करतलोय तुज्या स्पर्शान तुज्या सक्तेन तुज्या सत्म्यान हांव गुंजातलो तुज्या स्पर्शान तुज्या सक्तेन तुज्या सत्म्यान हांव गुंजातलो आपड म्हाका सोमिया आपड म्हाका सोमिया तुज्या
कुर्भेन तुझ्याच रक्तान आपण म्हाका सोमिया. मोगाळ भाव भयणी आमकां आमी समर्पण दिवया. सोमयाचें बेसांव घेवन कितें आमी मागलां सोमया दया करून आमच्या जिवितांत तूं सदांच राव. आमची जिविताची सगळ्यो वाटो सुगम कर. हें बेसांव फकत म्हजेर न्ही, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर आनी म्हज्या जिविताचेर प्रत्येक रितीन कुटुंबाच्या एकवटा पासत, कुटुंबाच्या सांद्यांच्या बऱ्यापणा पासत सदांच तूं आमचे संगता राव सोमया. आनी तुज्या दैवीक शक्तीन तुज्या बेसांवांनी म्हाका भर म्हूण सांगून आमी मागया. हे द्यावोड्या सक्रामेंता सष्टांगमान कोपरूया. उर्मिल्या त्या रूपांतला नव्यो रिती आदार्या. सर्वोन्मेषा सत्विश्वा बाबाचे बोल देव्या. सशे बापा तशे स्तोत्र उल्हासाने स्तुतीचा. पदवी महिमा ससा ससा एका साळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडटा. आमेन. प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येदेन राजवट चलयता ही ससनाच्या ससना. आमेन. संतोषां सोम्या मंदिरां जमल्या. गितांग मधुर तुका अर्सिता. आमचे तुवें बोतल्या सदेण्या पासून हरगां भेटयता. दिनवाशी काळजा बापय मोकाळ तूं आमचो जावो. राखताय आमकां सदां मोगाळ. सुखा दुखान दिवन आमकां आदार. जाताय आमचो बळवो सांबाळणार. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या. गितां गावन मधुर तुका हरसिता. आमचेर तुवें भोंवतल्या सदेण्या पासून हरगां भेटयता. दिनवाशी काळजा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमची सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा बिस्पो तिमोथी आनी तिताचे फेस्ती आचरण करता. दोगी जण बिस्प जावन पवित्र सभेन सेवा दिवन आज वर ते सांज जाल्यात.
आनी सांगत आस आमच्या ह्या थळाक एक पवित्रपणा साक्ष जाल्लो भगवंत तो जुवां पावल दुसरो ताच्या मानाक ही एमईसी बलिदान आमी भेटयता आनी तशेंच मोगाळ बाबा भयणी ह्या वर्स प्रत्येक हांगासर पुणथळाच्या सर हांगासर येवच्या भक्तिकांक ह्या परिसराच्या सगळ्या भावार्थ्यांक एक वर्स संतोश कित्याक 40 वर्सां आदीं हांगासर पापांची भेट जाल्ली ह्या थळार पापा हांगासर आयतो जाल्लो सगळ्या लोकांक मंगळूरच्या आनी हेर सगळ्या परचेक ताची भेट जाल्ली आनी सगळ्या भारताक एक नांव भारताक भेट म्हळ्यार ती जाल्ली हांगासर ही जाल्ली अशें म्हणटा आसतना 40 वर्सां रुबीची बिली आमी म्हणटा तेंय वर्स हें जावन आसा देवाक आमी अर्गां दिवया आमची मदलो आज वर्त सांज जाला देवाची मिसांव निरंतरी आसा जिवे आनी खरें म्हणलें दाखोवन दिता आज तर मुखार आमकांय त्याच भगवंतपणांत आतां जियोंक आनी भगवंतपणाक आपोवणें लाभता देखून मनशा मदलो देव वेंचता कशी ह्या जागे वेस तशेंच मुखार हें बरेंपण तर म्हाका भावा भयणी एमईसी बलिदान भेटयता आसतना आमी अर्येकलीं भावार्थान भगवंतपणान जियोंक आमी करपा मागया आनी आज वर्तेर दिन तेगा जेन्ना सांतांचे आमी जिवीत हे दर्स आमी उल्लेख केल्ले प्रमाणे भगवंत जुवां पावल दुसरो तिमोथी आनी तीथ तांचे आमी आज संभ्रम चलयता आसतना फेस्त संभ्रमता आसतना आमी तांचे मजतीन आमचें जिवीत भगवंतपणांत आनी भावार्थान चलोवंक आदार मागया आनी हें पवित्र मिस्र बलिदान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तानच भेटयलें वर्तें बलिदान संभ्रमान रितीन भेटोवच्याक आमची सरपातकां वळखून घेवन नितळ म्हूण आनी भेटोवच्याक आमकां समी आयते करया सांगत आमी म्हणुया हांव पातखी सर्व पदुदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उस्सारून सांगता मनात चिंतनात उस्सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवंत जावंक वारी मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनतग्रातून प्रार्थन मागता सर्व पदुदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर प्रार्थुया देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गीच्या बापा तूं बावर्त्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोंक आनी देखीन चलोवंक भगवंत जुवां पावल दुसरो तिमोथी आनी तिथाक पवित्र साबेक तुवें दिल्लें तांचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो आनी त्या बावर्ता सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकांय तूं फावो कर आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप क्रिस्त जेजू थंय आसा ती जिविताची बसवणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्त जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रिती मोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभो म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवूय
नितळ अंतस्करणान देवाची स्तुती सेवा करता. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दिता. आमी एकामेका सोडून वेतना तुवें गळयिल्लीं दुकां नियाळून तुका नव्यान भेट दिवंक हांव अत्रेकता. तवळ मात्र हांव पुरतो दादोशी जातलो. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. हो सुभावार्थ जसो तुजे आजे लोय आसा थंय आनी तुजे आवय युनीस आसा थंय परजळटलो तसो तुजे थंय परजळटा म्हणून म्हाका खात्री आसा. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्यांचें खेंड जळ अशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लज नाका. बगार देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्टां वावंटींत म्हजे सवें भागीदार जा. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. परमेश्वराक हर्सया ताचें नांव वाखाणा. श्लोक. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. ताचें तराण दिसपडतें गजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर परजांक ताची विस्मितां कळया. श्लोक. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. परजा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हर्सिया. ताच्या नांवाक फावो त्या गौरवान मान बागया. श्लोक. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें थीर केल्या ती बिलकूल हालची ना. सर परजांची न्याय नितिकाल तो झडती करतलो. श्लोक. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. Alleluia, 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 Alleluia. Osani somes pozang शिकया म्हणटा सोमी आनी संवसाराच्या अंतपर्यंत हांव तुमचे सांगासता आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुकाय सोम्या. हाचे उपरांत सोमियान आनी भावे 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या अर्येक शहराक आनी अडलेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगे लागलो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वखटा मदें शेळयांक धाडलेले बरें हांव तुमकां धाडटलो. वाटेर चिरी जावं बोती जावं वानो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणाकी सालाम करूंक रावनाकात.
खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक समाधान आशेतलो मनीस थंयची येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें नातर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें त्याच घरांत तुमी रावा तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया की त्या वावराड्याक ताची माजुरी फावो देखून घरां मेजी नाकात खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा देवाचें उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आतांच्या वांजेलांत आमी जेजून 22 जाणांक थंयसर मिसांवां धाडची आमी पळयलें आनी थंयसर आसा सुरवेरीस हाचे उपरांत सोमयान आनी 22 जाणां धाडलें कित्याक तें आनी 22 म्हणजे ताचे फुडें जेजून 12 जाणां विसरलें 12 जाणां विसरले उपरांत ते 12 जाण ह्या 22 नात आनी 22 जाणांक आनी 37 जाणांक मिसांवां धाडचे खातीर ताणें विसरलें आमकां हांगा पळोवंक मेळटा आनी ते 12 जाणांक पयलेंशीच जावन आपयलें उपरांत तांकां एक तरान प्रमोशन मेळ्ळें बरें म्हणजे तांकां त्या मिसांवांक ताचे सांगाता रावून मिसांव करूंक आनी तशी सोमयेचे उपरांत तशी मिसांव मुंदन व्हरूंक तांकां आपोवन दिलें आनी तें जावन आसा निमाणें जेवण निमाणें ब्रेस्तारां आनी थंयसर सोमी तांकां त्या निमाण्या ब्रेस्तारा कोण ते 12 जाण सोम्या सांगाता जेवणाक आसले तांकां ताणें सासेरदोत म्हणजे याजक जावन थंयसर तांकां वेंचलें तांकां तें आपोस्तल म्हणजे आपोस्तल जावन तांकां विसरलें आनी तांकां ते मिसांवाक धाडचा संपूर्ण तराचें मिसांव जेजून कितें केलें तें करूंक तांकां आपोवन संपूर्ण तरान देखून ते बियान आसले आनी ते पेंतेकोस्त दिसा ते बियान दारां दांपून आसले आनी पवित्रात्मो तांकां धाडून तांच्या वाच्या सक्ते प्रमाणे तांकां थंयसर सक्तेन भरलें आनी उपरांत थंय पेद्रू आनी ताची सांगाती म्हणजे आपोस्तल म्हणाले आनी आमकां बियान बसची गरज ना आनी आमी बियान बसची गरज ना आनी आमची तोंडां आमकां कोणाच्यानी जावची ना आनी सकट राया वा अधिपती मुखारी ते रावूंक भियोंक ना ताचे पयलें सोमी ना आमचो सोम्याक तांणी कुर्सायलें आमचो सोमी आमचे मदें ना बियान चिंपडलेले ते खंयसर ते भियान बसले देखून ती दारां दांपून बसले वयल्या माळ्ळे जाल्यार कित्याक थंयसर सोमी तांची सांगाता नातुल्लो पूण पवित्रात्म्यान तांकां बरोवन तांकां धैर्यान भरलें मिसांवाचें आपोवणें हांगासर 22 जाणांक तो धाडटा कितें म्हणटा तुमी दोगा लेकार वसा आनी कितें करी जाय कितें करून जेजू थंयसर तांकां भोव वर्ते दिन सांगता मोगाळ भावा भयणी हर एक सुकण्याक ताचो गोंटेर भोव मोग आसो त्या गोंटेरांत जल्मले ती पिलांक ती गोंटेर एक सर्वस्व एक तांकां संवसार हर एक ओर्द मेळ्ळ्या ह्या जागाक आनी आपोवणें मेळोवन मिसांवाक आयिल्ल्या धर्म भयणीक तांकां तांचे मिसांव ठाणो वा मिसांवाक दिल्लो जागोच एक सर्वस्व थंय आसता पर्यंत देखून हांवें खंयच्याक एका संगतीक थंयसर परमनंट वा थंय सीमी जावन रावोंक ना मिसांव म्हळ्यार आमी खंयसर वचोंक थंय वचत जाय कशें जेजून धाडलें त्या रितीर आनी आमी पळयता आमच्या कुटुंबाचे सांदे तुमचो एक परमनंट जागो आसा घर आसा पूण कामाक तुमच्या घरा सक्कडी काम करनात तुमकां खंयसर धाडलां थंयसर तुमी वेतात पूण तुमकां फाटीं येवंक तुमचें घर भोव मोगाचें तुमचें कुटुंब मोगाचें थोडे परगांवाक वेतात थोडे तेंपां वर्सां उपरांत फाटीं येतात थोड्या वर्सांनी येतात थोडे 6 म्हयन्याक येतात बॉम्बे वा बँगलोर वा हेर जाग्यांनी काम करतात कारण कितें आमचें घर आमचें कुटुंब मोगाचें सांगात आमकां दिल्लें तें कुटुंबाचें मिसांवय चड मोगाचें देखून ती मिसांव करूंक वेतात पूण सोमी म्हणटा तुमी उगडास दवरा खंयसर तुमी वसा कितेंय तुमी मिसांव करता आसतना
सर्गीचे राज लागी पावला म्हणलो संदेश तुम्ही दिया निमाणे वाक्य थंयसर तुमकां कोणें वाडला थंयसर रावा जेवा तुम्ही वचून परत्यान वचून तुमचे जागी वचून काणकोण जेवीचे म्हणना तुम्ही जेवा खंय स्वागत मेळटा तांगेरच तुम्ही रावा तांणी वाडलेले जेवा पूण एक मात उडास दवरा सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश दिवंक मात विसरनाकात घट्ट जेवले उपरांत तेंकां मात बसनाकात संदेश तो मिसांवतें देखून खंयसर तुमी कामाक वसा पूण तुमचें कुटुंबाचें मिसांव थंयसर आयतें आसा फाटीं येवं न्हू सगळें हांवें फॉर्मायलें बरी जाय हांवें कितें कमांड केलां तेन्ना जाय म्हण न्हय म्हाका म्हज्या कुटुंबाचें मिसांव हांवें करूंक विसरनाय थोडे जण आसतात उर्गी उपकारी मानेगमारी असतात अशी आमची जिवीत जावन वचो आमच्या कुटुंबाक दणसूंचें हिणसूंचें नाजाल्लें उलोवचें बेकारपणां जिवीत जियोवचें कांयच दिना जावचें गोळुल्यांतले परत भायरच करसूंचें थोड्यांचें आसता इश्ट मंत्रा फाटल्यान कितलोय करशितात कुटुंबाक म्हूण कांय करनात कुटुंबाक तुवें इतलीं वर्सां काम करून कितें आस केलें म्हळ्यार तें ना पूण उरलें सकड केलां तर आमच्या कुटुंबाचें मिसांव खंयच झरयेक आयलें सोमी हांगासर कितें म्हणटा तुमी वसा आनी सगळें तुमी सगळें कितें फरमायलें तें करा पिडेसां गूण करा आनी जें सगळें करा निमाणें देवाचें राज मात लागीं पावला म्हणलो संदेश दिवंक तुमी विसरनाका सलवनाकात तर आमच्या जिविताचो उद्देश हो कित्याक आमकां पवित्र स्नान दिलां कित्याक आमकां पवित्र सभेचें मनियरपण आमकां दिलां अशें सन्न सोडीत आसलें न्ही गी पूण पवित्र स्नानांत आमकां मिसावांत धाडटात सोमयेचें मिसांव आमी थोड्या आयतारा पयलें आमी संभ्रमलें सोमयेच्या स्नानाची परब स्नानीक जो ताणें स्नान घेवन तें परगट मिसांव ताची पब्लीक मिनिस्ट्री पब्लीक म्हणजे परगट मिसांव ताणें सुरवात केलें 30 वर्सां प्रायर आनी फकत 3 वर्सां ताणें ताचें मिसांव गेल्लें सगळो संवसार तो संदेश दिवंक शकलो तर त्या वेळा मायक नातलो त्या वेळा बसां नातलीं बरी बरी कारां नातलीं आनी विमान नातलें एका जाग्यार आनी एका जाग्यार वचूंक तरी ताचें मिसांव संपूर्ण जालें तर सगळो संवसार तो संदेश पावलो तर खारान एकच पवित्र आत्म्याची ससाय आनी मजत ताची थंय आसली आनी हे ताच्या शिसां मारिफात ताच्या आपोस्तलां मारिफात तो प्रगट करता देखून मोगाळ बाबा भयणी आज त्या शिसां जाग्यार आनी 22-70 जाणां म्हळां 12 जण आसात आनी 22-70 जणांक तो विंचता ताच्या मदें तूंय आसाय हांवूय आसा देखून हे मिसांव आमी अर्यकल्यांनी जरूर रितीन करूंक फावो ते रितीन करूंक तयारेन करूंक पयले मिसांव आमच्या घरांत सुरू जावं दी घरच्या सांद्या मदें पयले मिसांव आमचे जायचे आमच्या घरांत पोकळ पडोन भायर हांवें सांगून कितेंच फायदो ना म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबा मदें पयलें जायचें आनी ह्या खातीर आमी मागया सोम्या तुज्या मिसांवान म्हाका भर तुज्या मिसांवान म्हाकाय धाड हेच तिमोथीन बरयल्ल्या हाच्या दुसऱ्या पत्रांत हाच्या वाचपांत आमी आयकलें दुसऱ्या पत्रांत हेच शांती समाधानान जियोंक तो आपोवन दिता देखून आमचें जिवीत सोम्याच्या मिसावाक समर्पीत जाल्लें जावं दी आमचें जिवीत सोम्या थंय सदांच उलकोन जियोन सोम्याचें मिसांव सर्गीचें राज लागीं पावलां सर्गाक वचोंक आमकां सकाळांक आपोवणें आसा आनी ताचे खातीर तें सर्गीत जिवीत आपणावचे खातीर आमी ह्या संवसारी बऱ्या तयारायेचें देवाच्या उतराक साक्षी जावचें आनी देवस्पणाचें जावन जियोंक तें गरजे तर एकामेका बोगसून जियोंक आमकां देव फावो करून दिवंक सांगून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस्वचे ह्या बोन्या वायना सोवे की तूं सोम्या काळीज मुझे कालते बोळे हेतूंक कांतय ताचे सारकें तुजे मोगान तुज्या तें बोल
मुझ्या मोगाळ भावानो आणि बहिणो हे मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देव बापा मान तत्सलें जाऊन देवन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मेळ्ळे आमच्या निकेपणाच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेणे सर्व पदवीदारांनी बहुवर्थ्या देवा तुझ्या भाग्यवंताच्या वगडा साखो यज्ञ समर्पणू तुझे तोरपण आम्ही वळखून घेता आणि तुझे मुखार सर पडून तुका उलो मारता आमच्या गोवळ्या काल तुझ्या मोगांची येवन सासनाची सडवण जडूंक आमी आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारुया आमेन ते सर्वेस्परांत उबाळता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया श्रामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांतोय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो बागेवून जुवां पावल दुसरो ती मोती आनी तीत तुझ्या भक्ताच्या मानागी परब संभ्रमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय तांचे पुण्यावून जिवीत आमकां धैर्य दिता तांची शिकवण आमची गिन्यान उज वाडयता आनी तांच्या धर्म मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून देवदूता आनी सर्व भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीक तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गीक तुका जय जय बापा करोस तू पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जरम तुझ्या पवित्रत्म्या आदारून हिंदेने पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमचे समेत जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्त मरण सुसूंक वयच्या आदी ताणे वडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासो तूं समर्पोवची तेसपरी जेवण जाताच ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो हो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही मुझ्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्सने मेळच्या तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत तें वारोतलें हे मुझ्या वगडासा करात भावडता सोगूट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जिसच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स आमी तुका समर्पण दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमे इस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रथायेन मागता सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सुदरण मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळपणांक फावो कर. ह्या वेदी बोंतनी जमो जाल्ल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत जुजे तिसो निश्कळपती, भाग्यवंत धर्मदता, भाग्यवंत तिमोथी आनी तीत, भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवाल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपुना सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदरची आज्ञा मनां दवरून सुमेन आमकां मागोवंक शिकलें तेच प्रार्थना आतां आमी सर देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशें सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवर. सर्वेस परासर वायटांतली कश्ट अनवरांतले पिडिचिरेंतली तूं आमकां निवर. दये करून जिवितां सवस्त काही आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्त येणे बरवशान उतरेक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्मचा म्हळी तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण पवित्रच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी जे कशे प्रमाणे तिका शांती आनी कोणान सांबाळ तुजी येतेन राज वडसलय थंय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची शांती दी. पळयात होच तुजे जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लबली आमी प्रत्येक सहभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण त्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. वेळी तुवें हुंडो मोडलोय, तुज्याच त्या मासांतो बदलोय. कालसिंतलो दाकारोस रगजायशें केलोय, उपरांत सिसा पियेव दिलोय. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दयाळा, कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दयाळा, ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता. कडपांतां तुवें उदक पियेव दी
दिले मानाचे ते कान तुवें काम दिले हस लोकांक उण्या मासले वाडले येसो मिया आमच्या धन्या ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुरपे सागोरा धन्या पागे वोंता ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुरपे सागोरा धन्या पागे वोंता. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा भगवंत जुआंव पाऊल दुसरो तिमोथी तिथान तुझी आणि तुझे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोचो मुकुटू तांकां तुवें फावो केलोय. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान तांच्या पावलांनी चलोवणू आणि तुझी आणि आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरी करूंक आणि शेवटी तांच्या सांगता सासणे सुख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आणि सर्पोद्वे दर्दे बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसुनियात शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली सर्वणेची महिमा शिकयली खुर्सा सोदून जियेव जिविता तिना तुझा दिली वडमेलपा आनी वो जुवा पाव दुसऱ्या सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवन जुआंव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार तावन दिल्ले बक्षाने ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक आनी एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयेकन बसया. भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांत मेळिल्ल्या स्वरूपकाराक आमी अर्गां दिवया. सबारसनांनी तांची अर्गां उलय बरपेनिशी तांणी दिल्ले आसात ते वाचूंक सांगता. ताचे बराबर आमचे उलय सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. एकल्याचे बाळतेर बऱ्या रितीन चल्ल्या पासत आनी बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत उपकार आटयतात. कॅन्सर पिडेस्ताक बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत उपकार आटयता. हांगासर येवन
फाटल्या दिसांनी मागिल्ले सर उपकार मेळिल्ल्या पासत दोन कुटुंबांचे हांगासर अर्गां पाठयतात. एन्झायटी नेगेटीव थॉट्स ते वचोन पॉझिटीव थॉट्स आटोवंक करपा मेळिल्ल्या पासत एकली उपकार आटयता. तशेंच फाटल्या दिसांनी एन्सेल ICUंत आशिल्ले एन्सेल डिसोजा म्हणल्या व्यक्तीक पिडे निमती तो ICUंत आसुल्लो. आतां तो ICUंतल्यान भायर आयला, ताका वार्डार शिफ्ट केला आनी ताचो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. संपूर्ण रितीन बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत कुटुंबाची ती अर्गां दितात. आनी तशेंच भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर साबार बरेंपण आमकां लाभिल्लें आसा, मेळोनूच आसा. साबार जणांनी हांगासर बरेपणीशी दिवंक ते पाटी सरल्यान सांग, पूण आमकां हर एकल्या कडेन आसा जायतें बरेंपण भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर फाटल्या दिसांनी जायतें बरेंपण जाल्लें आसा, जावनूच आसा. साबार जाणां मतीक समाधान मेळिल्लें आसा. आमच्या दिसपट्ट्या पयना वेळार आमकां राखिल्लें आसा. व्हड व्हड पातकां आदार आमकां पातकां तावन जेजून सुटका दिल्लें आसा. शांती खातीर वावरूंक, समाधाना खातीर वावरूंक, शांतीच्या समाधानाच्या दुता मुखांतर आमच्या भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांत जेजून आमकां विशेश कृपा दिल्ली आसा. कुटुंबांत, सेसामारा, फिरगजेंत, वाड्यांत क्रिस्तांव तशें क्रिस्तांव भाव भयणी सांगता मोगान, शांतीन, भक्षणाच्या स्पिरितान जिवंक ताणें कृपा आमकां दिल्या. आमच्या जाग्याची समस्या ताणें निवारल्यात. साबार जाणांनी मागिल्ले उपकार तांकां मेळ्ळ्या. साबार जाणांच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण जालां. खरार, रोस, खासर सगळें कार्यक्रम बऱ्या रितीन जायत्या कुटुंबांत तें जालां. कितेंच अडकळ नासतना तें जालां. ह्या सर्वा पासून ताका आमी अर्घ्यां दिवया. आनी तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्या गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्यांक आमी मागिल्ल्याच्या की चडीत जेजून आमकां दिला. आमी मागिल्ल्याच्या की चडीत आमच्या पात्रोण भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्यान आमचे खातीर ताणें देवा लागीं विनंती केल्या, मजत केल्या आनी ताचे मजतीन जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्या. ह्या सर्वाचो आमी एक घडी भर उडास काडया आनी आमच्या सोम्याक एक घडी भर अर्घां आमी दिवया. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दयकन उबे रावात. प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा, भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासून आमी तुका अर्घां दिता. तुजी दैव्य काकुळता आमी वर्णिता. ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडोवंक क्रिस्ताक साक्षान जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या. हे भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या. देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो. मोग, सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरांनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळीक असो आमचे भेट करूंक तूं मागणो राखयलोय. आज आमी तुजे भक्तीका आमचे कालते मागणे घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्त सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमक कर. तुजी भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच आमची दिश्ट आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत देखून बसया. साबार जाणांनी तांची तेसावां बरपणेशी दिल्ली आसात. आमची तेसावां तसली वर्गाची जाली जाल्यार ताचे बराबर आमच्याय गरजा खातीर आमी मागया. एकल्याची पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक मागो विनंती केल्या. एका चल्याक राती सारकी बरी न्हीद पडोवंक आनी वायट चिंतनांतल्यान भायर येवंक
पुतान पॉलिटिक्सांत पयशे पाड करिनाशें रावोंक कामांत ताणें उमेदीन काम करूंक मोबायलाच्या एडिक्टांत ताणें भायर येवंक मायग्रेन समस्येंतल्यान गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्या एका कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक एकल्याच्या बाळतेर बऱ्या रितीन जावंक एकल्याची मानसीक पिडा गूण जावंक पुतान आळसाय सोन उमेदीन जबाबदारीन काम करूंक मागोवंक विनंती केल्या एका भुरग्यान बरें करून मागणें करूंक एकल्यान मोबायलांतावन पयस मोबायल वापरचे तावन ताणें पयस रावूंक आनी बरें करून काम करूंक एकल्याक दुबयंत काम मेळोवंक आनी बरें काम मेळोवंक थंयसर ऑफर लेटर बेगीनच मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या CMA परिक्षेन बरें करून शिकोवन बरें फलितांश ताका मेळोवंक एकल्या बरी सैरीक मेळोवंक आन्सर म्हळ्यार चलयाचे रिपोर्ट नॉर्मल आयला तरी आनी संपूर्ण बरी भलायकी ताका मेळोवंक रीण फारीक करून तांक मेळोवंक दोन कुटुंबांनी बरी भलायकी शांती समाधान एकवट रास करूंक कॅन्सर पिडा संपूर्ण थंय गूण जावंक जाग्याची समस्या परिहार जावंक मेळिल्लें काम बऱ्या रितीन करूंक एकल्या सरकारी काम मेळोवंक एकल्या कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक पांयाच्या गांठीची दूख आनी हुलोप गूण जावं एकल्या मागोवंक विनंती केल्या एकल्याचे एग्रीगोर्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक एकल्याच्या जाग्याचे बिजनेस सक्सेस जावंक एका चल्यान ताणें हट धरचें सोडून बरें जिवीत जियोंक जुलियान रॉड्रिगसाचें हार्ट ऑपरेशन फाल्यांच्या दिसा जावचें आसा तें बऱ्या रितीन जावंक संपूर्ण रितीन बरी भलायकी ताका मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या ह्या आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो आनी तशें आमच्योय हर एकल्याच्यो वैयक्तीक गरजो ज्या कोण आमचे मागोवंक विसारला ज्या कोण आमी मागता म्हणून बसयला तांच्या हर एकल्याच्यो गरजो भक्ता जो पाल दुसऱ्या मुखांत्र सोम्याक आमी भेटोवन दिवया तांच्या आनी आमच्या गरजा खातीर आमी एक घडी बरमावनपणे आमी मागया उबे रावया तूं आमकां पाव येवकारेचो आमकां करूं मोक्ष शिकय आनी मरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेगी एक दीस मरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाखानूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां तळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बरोल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक बागेवून जुवा बावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवून तुझी नियम मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोगू तुझ्या परचेन बगूंक आनी भावार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी धी कश्टांतली विघ्नांतली आनी अनवारांतली आमकां निवार आमच्यो सर्व विनवणो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कशी वयतर ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुका मान करता
ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिव. बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली आमी सुटूं आनी देख घेवन ताची आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गठाय मेळ्ळो. अल्तरीचो मान ताका फावो जालो म्हणून आमी सगळीं पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोवंक तुमकां प्रेरण मेळू आनी एक दीस त्याच सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सरपोतवे दर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. मोगाच्यानो आजच्या दिसांक सर येवन आराधन करून मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या मनादीक बाप पावल सेबॅस्टियन डिसोजा मंजोटी फिरगेचे विगार्ते बेलतांगडी उपरांत मंजोटी आसा थंय ते हांगासर आयच्या दिसाचे नवें सोलोन व्हरोंक ते आयल्यात. तांचो तुमचे सर्व तर्फेन म्हजे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावाक सर्व बरें मागता. आयच्या दिसा व्हडा संख्यान तुमी हांगासर आयच्या नव्याण्या दिसा येवन मागण्यांत भागीदार जाल्यात, आराधना भागीदार जाल्यात आनी तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमी हांगासर आसल्यात. तुमचो सर्वांचो उपकार बावडटा. मोगाळ भाव बिनिनो फाटल्या दिसांनी मनादीक बाब एंड्रून फेस्ताच्या विशयांत कळोवणी दिल्ली आसा. फेब्रुवारीच्या 1 तारीखेर आयतारा दिसा आमी वज्याचो पुरशांव तो काडटा. इगर्जी तावन थंय तावन वची घेवन आमी हांगासर येवचें आनी हांगासर पुरशांव आखेर जाल्लेंच रेलिकेचें बेसांव आनी तशेंच माडी उबारून आमी नोवेनाक सुरवात करता. आनी तशेंच येवच्या हप्त्यान मंगळारा बुधवारा आनी ब्रेस्तारा 3 दिसांचें त्रितूम आसा, नोवेन आसा. तुमकां सगळ्यांकी मोगान आमी ह्या त्रितुमाक आपयता. आनी उपरांत 6 तारीखेर शुक्रारा दिसा आमी हांगासर आमी माणिक्योत्सव ह्या 40 वर्सांचो संभ्रम आमी चलयता. त्या दिसा 10 वरार हांगासर गोळी बापांक आमी स्वागत करतले आनी उपरांत 10:30 वरांचेर फेस्ताचें संभ्रामीक मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करतले आनी मिसा उपरांत मोठवें वेदे कार्य थंयसर आसतलें आनी त्या उपरांत आयिल्ल्या सर्व सैर्यांक सर भक्तिकांक फेस्ताचें जेवण आसतलें. फेस्ताक खोशयेची वंतिगे दिवंक आनी तशेंच इतर रितीन कोणाकी स्पॉन्सर रावंक या प्रायोजक जावन रावंक तुमकां मोन आसा जाल्यार तुमकां उक्तो अवकाश आसा. आयच्या दिसा फेस्त मीस दिल्ल्यांक आनी तशेंच जेवण दिल्ल्यांक आमी मानाची वात वितरण करतले. आयचो प्रधान याजाक मानादीक बाप पावल तुमी हांगासर ती मानाची वात वितरण करची. आयच्या दिसा आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ले आसात. क्लारा डिसोजा आनी कुटाम सान फ्रांसीस पयलो वाडो. तशेंच फेस्त मीस दिल्ली आसात. फ्रेंड्सिटा मिनेजेस सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, प्रवीण मिनेजेस सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, स्टॅनी रॉड्रिगस आनी कुटाम सान फ्रांसीस पयलो वाडो, जुलियाना डिसोजा आनी कुटाम मंगळूर. देव बरें करूं. आनी आतां आमी संकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागच्याक उबें रावचें. मनादीक बाप पॉल सेबॅस्टियन जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले. प्रार्थुया सर्गीच्या मोगाळ बापा, तूं आमकां वेळा काळा प्रमाणे आमचे सर्व गरजो तूं सुदारचिताय
आमकां आत्मीक तशेंच कुडीचें खाण निरंतर तूं लाभयताय आनी येदोळूच आमी आत्मीक खाण तुज्या पुता जेजूचें सेवून आमी दोशी जाल्या आनी आतां कुडीची भूक तांबोवच्याक तयार केली आहे जेवणाची तुजी विसनार आशिर्वादां घाल हें जेवण हांगासर तयार करूंक कुमो केल्या सुमी इस्तांक तुज्या सुभाम आशिर्वादांनी बर आनी तांचो वावरस फळ तूं तांकां निरंतर लाभय आनी हें जेवण सेवले वरवीं आमकां सुमी इस्तां कुडी आत्मेची बरी भलायकी मेळूं आनी ह्या वेळार आमी मागता एका वेळाचें खाण जेवण नासतना कश्ट सर लोकांक उदारमणाच्या व्यक्तीन थावन तांचीय भूक तांबायशी कर आनी जे दयाळपणान तूं तांकां दवर आनी कुरपेन बर हें आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सुमयाचे नांवी आमेन. आधुनिक काळांतलो नाट्याक तो आपुरबा येसो पण मागतो भद्रास्रो सर्वांक समान वाल्लो नाट्याक तो आपुरबा येसो पण मागतो भद्रास्रो सर्वांक समान वाल्लो Stich gowli povis beso Krista dal vogdom kolo dello Eucharistan so mokshinkailo Bhaktum bhagwan morieso Stich gowli povis beso Krista dal vogdom kolo dello Eucharistan so mokshinkailo Bhaktum bhagwan morieso Bhagwan zuba paudusro Sanctum आधुनिक काळांतलो तरणाट्या तो आपुरबा येसो कुटुंबाक तो भद्रास्रो सर्वांक समान वाल्लो तरणाट्या तो आपुरबा येसो कुटुंबाक तो भद्रास्रो सर्वांक समान वाल्लो मोकाळ पुत्रा सोवे अवकार मर्या आशीर्वादे आमकां भगवान सो आम पावल दुसऱ्या भगवान कृष्णाचे कृपेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी